नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. दिप्ती नागवेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. दिवचलचे हायर सेकंडरीतल्या 11 भुरग्यांचो श्वास गुदमरूंक लागिल्ल्यान मोठो बोवाळ. दिवचल हॉस्पिटलांत व्हेली, 3 क्रिटिकल. तांकां म्हापशा व्हेली. हायर सेकंडरीन 4 भुरग्यांनी मिरयांची पूड स्प्रे मारिल्ल्यान गजाल. फाटल्या शुक्राराय होच प्रकार. ते वेळार कोणेच सिरियसली घेवना. पुलिसांनी खंय हायस्कूल वेवस्थापनाक समिती करून कितें ती एक्शन घेवंक सांगल्या. दिवचले हाय सेकंडरीत दनपारा अचानक 11 भुरग्यांक श्वास घेवपाक त्रास जावपाक लागिल्ल्यान बोवाळ. सगळ्यांक दिवचल हॉस्पिटलांत शिफ्ट केली. थंय दोतोर, नर्सी, शिक्षकांची धांवपळ. प्रकार नेमको कितें ताचेर सस्पेन्स. तपास केल्या उपरांत कळ्ळें 4 भुरग्यांनी पेपर स्प्रे मारिल्लो. ह्या 11तली 3 भुरगीं मातशी सिरियस जाल्ल्यान तांकां म्हापशा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केली. थंय दिवचलचो आमदार वचून आयलो. पुलिसांन खंय स्कूल वेवस्थापनाक समिती करून रिपोर्ट दियात म्हूण सांगला. मॅनेजमेंटाकडे उलयल्लो आनी मॅनेजमेंटाकडे PI कडे उलयला. सगळ्यांची MLC केल्ली आसा, मेडिकल लिगल केस केल्ली आसा. सो PI इन्व्हेस्टिगेट करता. PI मॅनेजमेंटाक सांगला की डिसिप्लिनरी कमिटी करा आनी डिसिप्लिनरी कमिटी तुमी इन्क्वायरी करा. तो इन्क्वायरी जावन तो रिपोर्ट आसा तो तुमी हाका दिया, कोणा पुलिशेक दिया. 4 भुरग्यांक सस्पेंड करपाक शकता. फाटल्या शुक्राराय असोच प्रकार जाल्लो, मात तो वेल्यावेर आशिल्ल्यान कोणें सिरियसली घेवंक ना. अकॉर्डिंग टू मॅनेजमेंट तेंच्यांनी 4 भुरग्यांक सस्पेंड करपाचें ठरयल्लें आसा. हू वर लायक सपोज टू बी आयडेंटिफायड. आनी असोच इन्सिडंट म्हाका दिसता एक शुक्रार दिसा अशेंच जाल्लें. इट वॉज अ मायल्डर फॉर्म आशिल्लें. पण मॅनेजमेंट एका स्ट्रीट आसा आनी म्हाका मॅनेजमेंटान सांगलाय की ते कॅमेराज बसयतले क्लासरुमान आनी क्लासरुमाच्या भायरूय बसयतले. एक्झॅक्टली कशें आसा की हांव थोड्या भुरग्यां कडेन उलयलें की विंडो देगेक बसलेली भुरग्यांक तांकां मातशें चड लागला. एक तर पेपर स्प्रे भायल्यान कोणी तरी विंडोतल्यान मारला आसतलो काय भितर इन्क्वायरी चालू आसा. म्हापशा हॉस्पिटलांत काँग्रेस आमदार कार्लोस आणि प्रदेश अध्यक्ष पाटकर वचून आयले. It's a very sad thing that should happen in a school because school is not a place where children would be expected to be assaulted like this. And we hope that the school administration cooperates with the police to find out who has done this. ही पहिली पार्टी न्ही. गेल्या लास्ट फ्रायडे पासून हांव आयकलां कारण सांगता प्रमाणे इन्सिडंट जाल्लो सेम स्कुलान. सो दीस वॉज इन बिचोली. सो आय ओनली होप दॅट children do learn good values and come with good behavior in school. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 17D आणि 17E सेक्शनाचो स्थानिक वाठारां खातीर प्लॅन करूंक उपेग. TCPचो आपल्याच निर्णयाक तेंको. राज्य पावण्यावेले समितीन ड्राफ्ट प्लॅन तयार करतना खंय तशी सुचोवणी केल्ली. समितीन वॉर्ड लेवल सेटलमेंट प्लॅन जावचे म्हणूनय सांगिल्ले. झोना प्रमाण प्लॅनिंग करूंक 2022 खात्यान तशी तरतूद केल्या म्हूण TCP मंत्र्यान रिपोर्टान म्हणला. 2021 रिजनल प्लॅन चालीक लावन नेमिल्ले राज्य पावण्यावेले समितीन आपल्या पयल्या रिपोर्टांत रिजनल प्लॅन वेगवेगळ्या खात्यांतल्यान मेळपी डाटाचेर निंबून आसा म्हूण नमूद केला. गोंयच्या शेत जमनींचो सर्वे बेगीनूच करपाक जाय. शेतकी खात्याकडच्यान डाटा येवपाचो आसा अशें रिपोर्टांत बरयला. गोंयच्या खाजगी रानांचोय सर्वे जाय. रानां खात्याक रावला. गोंयचे निसर्गीक आनी संस्कृतीक दायज वळखून तांचो सांबाळ करपाक गोंयच्या हेरिटेज सुवातींची वळेरी करपाक जाय. अरिश्ट वेवस्थापनाचें प्लॅनिंग करूंक WRD कडच्यान बुट्टी येवपी वाठारांचो चड उदक चडपी वाठारांचो डाटा जाय अशें समितीन रिपोर्टांत म्हणलां. शेतकी खात्याकडच्यान भात शेती आनी लागवडेचे चिन्हांकीत वाठारांचो अभ्यास जातलो. सगळीं खाजगी रानां चिन्हांकीत केल्लीं ना. बुट्टी येवपी वाठार खबर ना आनी त्या खातीर अशा वाठारांचो अभ्यास जावंक जाय म्हूण रिपोर्टांत स्पश्ट केला. रिजनल प्लॅन 2021 ची यशस्वी अंमलबजावणी करूंक राज्य पावण्यावेले समितीन वॉर्ड लेवल सेटलमेंट प्लॅनाची गरज आसा म्हूण सांगला. हे सगळें जावपाक TCP खात्यांतल्या विभागांची संरचना जावपाक जाय आशिल्ले अशेंय तांचें म्हणणें. 2021 रिजनल प्लॅनाचो फायनल रिपोर्ट करतलो जाल्यार डिटेल पॉलिसी तयार करपाक जाय अशेंय समिती म्हणटा. वॉर्ड लेवलाचेर नियोजन प्रक्रिया सुचोवपी कसलेच पॉलिसी डॉक्युमेंट रिलीज केल्ल्या 3 फायनल रिपोर्टांत ना. खरें म्हणल्यार TCP कायद्यांत तशें करपाक तरतूद नाशिल्ली. झोनिंग प्लॅन तयार करपाची तरतूद 2022 लागू केल्या. 17D आनी 17E सेक्शनाचो स्थानीक वाठारां खातीर प्लॅन करूंक उपेग जातलो म्हूण TCPन आपल्या निर्णयाचें समर्थन केलां. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी महेश घाडी. चंद्रयान 3 मोहिमेन लँडर विक्रम प्रोपल्शन मॉड्युला कडच्यान वेगळो जावन चंद्राचेर देंवपाचे तयारेन. अंतराळान ह्या म्हत्वाच्या सेपरेशनाक इस्रोक येस. 23 ऑगस्टाक सांजे 5:15 वरांचेर लँडर सॉफ्ट लँडिंग करूंक शकता म्हूण इस्रोचो प्लॅन.
भारताच्या चंद्रयान मोहिमेतलो हो महत्वाचो टप्पो. 14 जुलयाक चंद्रयान 3 लॉन्च जाल्ले. शेत जमनी राखूंक गोयच्या मुख्यमंत्र्यान हाडिल्ल्या विधेयकाची मनसे फुडारी राज ठाकरेन तोखणाय केल्या. शेत जमीन घेतल्यार थंय शेत करचेच पडटले. गोयचे गुरगांव छत्तीसपूर जावंक दिवचे ना म्हूण खंय गोयचो मुख्यमंत्री उलयला. मुंबय गोंय हायवे खातीर पनवेर जाल्ले सभेन ठाकरे उलयलो. उत्तरेंतल्या लोकां विशीं आपणे असले उलयल्यार खंय मोठो वाद जातलो. शेत जमनी राखूंक गोंय सरकारान मार्चांत विधानसभेत गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चर लँड बिल पास केल्ले. शेत जमीन घेतल्यांक शेतीच करची पडटली म्हूण बिल. ह्या बिलाची मनसे फुडारी राज ठाकरेन तोखणाय केली. गोवा मुंबय हायवेचें काम बेगीन तडीक लायात म्हूण मागणी करपाक मनसेची पनवेलांत सभा जाली. थंय राज ठाकरेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची मनांतल्यान तोखणाय केली. 2023 ची गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला. आता 2023 ची गोष्ट सांगतो. 2023 ला गोव्यामध्ये कायदा केला गेलेला आहे. काय कायदा केलाय की गोव्यामधली जी शेत जमीन आहे ती सहज कोणाला मिळणार नाही. आणि जर शेत जमीन जर समजा तुम्हाला कुठची घ्यायची असेल गोव्यामध्ये तर तुम्हाला शेतीच करावी लागेल. तिथे तुम्हाला दुसरा धंदा व्यवसाय करता येणार नाही. राज्य कोणाचं आहे गोव्यात? भारतीय जनता पक्षाचं राज्य आहे. भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री तिथे अशा प्रकारचा कायदा करतात. भारतीय जनता पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट सांगतो मी तुम्हाला. मुख्यमंत्र्यांचं भाषणामधलं स्टेटमेंट की आम्ही गोव्याचा गुडगाव काय गुडगाव का गुरगाव का काय म्हणतात त्याला गुरगाव किंवा छत्तीसपूर तिकडेच कुठची काय आहे ते गोव्याचं होऊ देणार नाही. म्हणजे गोव्याचे मुख्यमंत्री सांगतायत की उत्तरेतनं येणाऱ्या सगळ्या लोकांना आम्ही इथे जमिनी देणार नाही. हा त्याचा अर्थ. मुख्यमंत्री म्हणटा बरें काम केल्यार कोणूय तोखणाय करतलोच. बरें काम करता कोणी प्लेस करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अप्रेंटिसशीप स्किमी सकयल सरकारी खात्यांनी 9,000 जाणांक संद. आतां मेरेन 2,500 सिलेक्ट. मुख्यमंत्री प्रुडंटा कडेन उलयलो. कांय जाणांनी एका परस चड अर्ज केले मात रुजू जाले ना. चॉयस सोदतात. बेकार रावचे परस अप्रेंटिसशिपीक जॉईन जायात. अणभव घेयात. मुख्यमंत्र्यांचो उलो. मुख्यमंत्र्याची खात्यांच्या मुखेल्यांबरोबर बसका जाली. स्वयंपूर्ण गोंय डेटा ऑन लायसिसाचेरूय चर्चा जाली. आज हेड ऑफ द डिपार्टमेंटाची मिटींग दवरलेली हांवें 3 इश्यूचेर. एक अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम, दुसरो जो आसा आमचो स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम आनी तिसरो डेटा एनालिटिक्स सेल सुरू केला तेजेर. अप्रेंटिसशीप प्रोग्रामान 9,000 अप्रेंटिसशीप वॅकन्सीज गव्हर्मेंटानूच तयार जाल्या. जवळपास 2,500 भुरगे जॉईन जाल्या. उरलेल्या भुरग्यांनी 4-4, 5-5 अप्रेंटिसशीप ब्लॉक करून दवरल्या. थोडे जाण आपल्याच तालुक्यात म्हणजे एकट्यान 10 कॉन्ट्रॅक्ट सायन केल्या आनी एकूय बरो येता म्हणून वाट पळयना. म्हणजे सगळ्या भुरग्यांक आसा, सगळ्यांक संदी आहा. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांत शिकपाचें काम मेळटलें. 10वी आसतलो, 12वी आसतलो, इंजिनियर आसतलो, D.Ed, B.Ed जाल्ले टिचर आसतले. ह्या सगळ्या जाणांनी एप्लाय करचें आनी अप्रेंटिसशीप म्हणून जॉईन जावचें. थोड्या जाणांक 1 वर्स, थोड्या जाणांक 1.5 वर्स अशी संदी गव्हर्मेंटात अवेलेबल आसा. बेकार रावच्या पेक्षा ह्या हेजेर तेंच्यांनी जॉईन जावप गरजेचें आहा. जाता तितके बेगीन आपल्या प्रत्येक नियर बाय डिपार्टमेंटान तेंच्यांनी जॉईन जावन आपलें काम सुरवात करचें. दॅट इज अ वन. दुसरें आमचो स्वयंपूर्ण प्रोग्रामात ऑल द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन कॉर्डिनेशनान वेगवेगळें काम करता. तेजो रिव्यू घेतलो. तेंच्यांनी हेन्सफोर्थ तो परत एकदां डेटान काम करपाचें तेंच्यांनी थारायलां. तिसरी गजाल डेटा शेअरिंग. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा बरोबर डेटा एनालिटिक्स सेलान शेअर करप जेणे करून वेगवेगळे डेटा जो आसा आमच्या डिपार्टमेंटाक मेळ्ळ्या कारणान ताचो यूज खूब बऱ्या पद्दतीन आमी डिपार्टमेंटाक करपाक शकता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बारदिसांतल्या सगळ्या पुतळ्यांक पुलिसांचे संरक्षण. करसवाडो आकय शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याची विटंबना करपाच्या प्रकरणा उपरांत पुलीस अलर्ट. छत्रपतीच्या पुतळ्याच्या इश्यूवेल्यान परत बोवाळ जावंक जायना म्हूण पुलीस बंदोबस्त. DYSP जिवबा दळवी उलयलो. In the area, we have deployed staff in and around the Chhatrapati Shivaji Maharaj statues. This will not only help us to reach to the public, but also will give a sense of security even to the locality in and around the Chhatrapati Maharaj statue. So full entire Bardez? Yeah, there are about 7 statues in Mapsa area, 2 at Kolwai and 2 at Anjuna. So we have deployed staff in near all the statues
and also we are doing patrolling near the other at the churches and temples also. We have formed a cluster, so we are doing night time. We are doing the patrolling in the cluster. Each constable is given target of about 10 temples, 10 churches. So the patrolling is also is going on. विधानसभेतल्या परफॉर्मन्साचे आदाराचेर पयलो दुसरो नंबर दिवंक ते नाटक न्ही. आमी लोकांचे प्रस्न मांडूंक विधानसभेन गेल्यात, विजय सरदेसाय उलयलो. आपलो परफॉर्मन्स गोंयकारांनी पळयला, नंबर दिवपाची गरज ना. प्रुडंटाच्या हेडॉनान विरोधी आमदारांच्या विधानसभेतल्या परफॉर्मन्साचेर विचारले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान विजयाक पयलो नंबर दिल्लो. विजय सरदेसाय ताच्या पार्टीचो लिडर म्हणजे एज गुड एज ही इज अ वेटिंग इन एलओपी म्हणटा पळय न्ही, तशाच पद्दत आयज जाता काय फाल्यां जाता अशा पद्दतीत आसा. तूं 1, 2, 3 जर म्हणटलो आसत जाल्यार त्या पद्दतीत मागीर ऑफकोर्स म्हणजे विजय आसतलो. परफॉर्मन्स करप म्हळ्यार ते कितें नाटक न्ही तें की एक बरो रोल खेळ्ळो आनी घरा गेलो, हें नाटक न्ही. हें जें कितें आमी एक्सपोज केलां तातूंत सुदारणा येवपाक जाय आनी ती सुदारणा हाडपाचें काम मुख्यमंत्र्याचें. सर आणि ताजे मंत्री जे आहात ते मंत्री आज ते कांय शिकनासतना येतात. तांकां नॉलेज इज पावर म्हणटा तें खबर ना. तांकां दिसता नंबर इज पावर. नंबर म्हणटा तो पावर जायना. नॉलेज इज पावर. तुका कळपाक जाय उत्तर दिवपाक. ताजे सिनियर मंत्री उत्तराक कशे घुसपले ते सगळे गोंयचे जनतेन पळयल्या. दिवचल मुळगांव मायनिंग ब्लॉक एकाचे जनसुनावणेचे मिनिट्सान लोकांनी मांडिल्ले मुद्दे घालूकूच ना. थळावे इश्यू घेवन मिडिया मुखार लोकांच्या प्रस्नांक अधिकाऱ्यांनी कसल्यो जापो दिल्यो त्यो तातूंत ना. लोकांक सारखे उलोवंकूय दिवना म्हूण आरोप. वेळ आयल्यार कोर्टान वचपाची दिवचल मुळगांवकारांची तयारी. पर्यावरण इम्पॅक्टा वेल्यान कोफुसांव. जाल्यार हो ग्रीनफिल्ड प्रोजेक्ट म्हणून तुम्ही कसो बरोवन दिल्या? त्यांच्यानी त्यांना मानलेले की हो ग्रीनफिल्ड हो ब्राउन फील्ड आणि ग्रीनफिल्ड ब्राउन फील्ड रियल इस्टेट बिझनेसान येता सेक्टरान. सो हांगासर येवंक फावनासलो म्हणून त्यांच्यानी मानलेले ते स्टेजीचेर. तशेंच आनी एक प्रश्नान तेणी मानलेले की ही वेदांता कंपनी थंयसर रिसोर्सीस ना म्हणून 10 वर्सां भितर ती मायन वरबडोवन बंदूय करूं शकता हे मानलेले तेंच्यांनी. पण मिनिट्सान नो म्हणून बरयल्ले आसा की 10 मिनटाचोच फक्त टायम दिल्लो स्पिकराक. 10 मिनटाचो टायम खंयसरूच ना. ताका रिस्ट्रिक्शन तुम्ही घालूंकूच शकना. जास्तीत जास्त तेणी उलोवपाक जाय. आतां सबंद 620 पानांचो जर तो EIA आसा जाय तर म्हाज्या सारकेल्याक 1 वराच्या पेक्षा जास्त टायम जाय 620 पानांचेर उलोवपा खातीर. जाल्यार मागीर आमकां बी कायदेशीर दृश्ट्यान वयचें पडटलें. आनी कायदेशीर दृश्ट्या म्हटल्यार तर आमकां स्वाभाविकपणे खंयचे तरी कोर्ट धरचे पडटले. जे संबंधीत कोर्ट आसा जे परत तांकां सांगतले की तुमी पब्लीक हेरींग परत घेया. पब्लीक हेरींग परत घेया म्हणून ताका ग्राउंड आसात. तुम्ही पयलीं म्हणजे जे डिस्टन्स आसा त्या डिस्टन्साचो कायदो मोडून उडयल्यात. PWD आनी WRD मुड्डेर खांडेपारा बंधारो आनी पंपिंग स्टेशन उबारता. थळावे आनी लागसरच्या लोकांचो विरोध मतीन धरून सरकारान काम सोंपसर वाठारांत जमावबंदी आदेश 144 लागू केला. मुड्डेर, खांडेपार, सोनारबाग, उसगांव वाठारांत जमावबंदी लागू. आता कितें करपाचें ताचेर थळाव्यांनी बसका दवरल्या. आता सरकारान जे नोटिफिकेशन काढला की सेक्शन 144 इम्पोज केल्ले आसा त्या प्रमाणे जमावबंदी करची न्ही आणि सरकार खंय तरी ह्या बंधाऱ्याचें काम सुरू करूंक सोदता. सो म्हाका दिसता की हेज्या मुखार सरकार आणि पोलीस आणि ग्रामस्थ जावं ते अपोज करताले तेंच्या भितर टसल जावपाची शक्यता आसा. कारण जेन्ना बंधाऱ्याचें काम सुरू जाल्लें जेन्ना सुरू जातालें तेन्ना लोक येवन ते आडयताले. सो त्याच प्रमाणे आतां पळोवचें पडटलें की हें जेन्ना सेक्शन लागू जातकूर जेन्ना कामाक सुरवात जातली तेन्ना लोकांचो ह्या बंधाऱ्याक सपोर्ट आसतलो काय विरोध आसतलो. तो काणेपणच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट.